सावडेचे आदले आमदार आणि आदले पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पाऊसकरान मुख्यमंत्र्यांच्या हाजिरेत शेनवारा भाजपात प्रवेश केलो। तसेच दीपक पाऊसकरांचो भाव तसेच आदले सरपंच संदीप पाऊसकर आणि हेर कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो। भाजपाच्या उमेदवारांक तेको आसतलो म्हणून आदले आमदार दीपक पाऊसकरान सांगले। त्यांनी आपल्या 5 मिनिटांच्या भाषणांतल्यान पुराय मतदारसंघाचो आढावा घेता आसतना प्रश्न खबर जाली मागीर ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे आसुनी टुरिजमाचे आसुनी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे आसुनी सातत्यान हाल्ली 1.5 महिन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय बी थोड्या जाणांचे प्रश्न तो म्हाजे कडेन घेवनूय आयलो। ताका जाल्यार सद्या कोर्ट चालू जाला, कोर्ट सोंपल्या उपरांत ते विशय हांव जाग्यार उडयता। त्याची सगळे पुराय मतदारसंघातले विशय सगळ्यांचे 100% जाग्यार उडयता। तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमी म्हणटा तसो मोदीजीक 3री फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय। हांव सगळ्यात तेजें अभिनंदन एकाच खातीर करता की विदाउट एनी कंडिशन त्यांनी पुराय आपलो तेंको मोदीजी प्रधानमंत्री जावपाक डिक्लेअर केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन। नेटान ताळयो। मनीस जर स्वार्थी आसत न्ही म्हाजें कितें काय म्हणून पयलीं विचारता, हांव सदांच सांगता म्हाजें कितें काय म्हणून। तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय तेणी सांगलें तर म्हाजें कांयच ना म्हणून। आपूण डायरेक्टली म्हणून लोकांक सांगूंक शकता म्हाजो तेंको मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक आसा म्हणून। पण फक्त तूं लोकांचें कितें तें तूं पळय ह्या शब्दान सांगलें। आपलें कांयच ना म्हणून एका उतरान आपलें कसलेंच काम तूं करिना जाल्यार जाता, पण आपले जे लोक आहा त्या लोकांचेंच कितें तें तूं पळय आनी तांकां तूंच कितें तें सांग। एकेच त्यांनी आणि हांव तुमकां इतकें एश्युरन्स दिता की तुमी हांवें जशें म्हटलें म्हाजे कडेन येवपा खातीर अगेन्स्ट वेलकम आसा। दीपक पाऊसकरान तुमकां जाय तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन येवंक शकता। आयज व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जमले। दीपक पाऊसकरान मोदीजीचें सरकार परत येवपा खातीर मोदीजी 3री फावटी प्रधानमंत्री जावपा खातीर गोंयांतले 2य सीट म्हाज्या नेतृत्वाच्या सगळे निवडून येवपा खातीर जो आपलो तेंको दिलो ताच्या बद्दल हांव तेजे खूब खूब आभार मानता। आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांची आणि माझी मैत्री खूप पयलींच्यान आसा आणि 2017 आम्ही आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत स्पीकर म्हणून काम करताले, हांव GSIDCचो चेअरमॅन म्हणून काम करतालो आणि आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर तेन्नाच्यान आमचे आणि मुख्यमंत्र्याचे विचार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे विचार म्हाका पडटा। त्यांनी म्हाका सांगलें सावर्डे मतदारसंघातल्यान आमी दोगांय हांव आनी आमचो आमदार गणेश भाऊ एक जावपा जाय। आनी हे कित्या खातीर जाल्यार हो जो सावर्डेचे विशय जे आसा 7वी पंचायतीचे हे सगळे सोडपा खातीर त्या खातीर हांव आनी आमचे प्रमुख कार्यकर्ते सावर्डे मतदारसंघाचे 7वी पंचायतीचे हेंचे कडेन हांवें म्हाजे विचार मांडले, तेंचे विचार हांवें आयकले जाल्यार एकमतान आमकां काल मुख्यमंत्र्यान रात्री फोन केलो तुमच्या सावर्डे वाठाराक आपूण येतलो तेन्ना तुमच्या सगळे जे वर्कर आसा सपोर्टर आसा जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा माजी सरपंच तांकां सगळे तूं इन्फॉर्मेशन दी। त्या प्रमाणे आयज सगळे आपूण जावन